हो हंग असा बे तुम्ही मग वॉकिंग करू असा योग करू अस म्हणून सांगून येऊन हंगे निदली पळा आज ಐತಾರನೇ ಹೋಗೋ ತಕಾಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಂಚಿ ಆಡ್ ಪಳ್ಳಲ್ಲ ತಿಟ್ಲೇಂಚಿ आयतार जाल्यार कसं जालें ते सकट राबयता एक्सरसाइज योगा पुरा ते कर का इथे कशी तुम्ही वॉकिंग वता आसना येतना एक थोडे सामान हाड दिता ಓ ಜಲರಿ ಹಾಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕೊರ್ಚಿ ತುಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ नाही ना हांव सामान हाडचेಗೋಸ್ಕರ तू अशें सांगिला कशी वॉकिंग करूक वता ना ते किटण लांगडी थंय आसूचे तेच तिकून सांगले हा आता मोबाईल पळोवन बसले जाले आनी ते मेळ्ळे रे कसं नाका तुमका कसन किरकिरी करता मरायते तू हांव सामान दवो ऑनलायन हाडच्याक जाता की म्हूण पळयता आशिल्लो तितलेंची हा ऑनलाईन तसं म्हाका एक दोन किरकी हाड दी आयता एक ಐತಾರ್ मुणेक नुतूची ನೆಮ್ಮದಿर बसच्याकरे सोणो मारायते तू म्हाका जोर माती दुखतास हांव एक डॉक्टराक पुणे दाखोवन येता हा कशी ते डॉक्टरला वता आसना येताना ते एक दुद्द मम्मले आनी पेपर बिल आनी बाकी वरला ते एक दिवन येयाती अय्यो पळयले हांव इतलें उलयता आयक नशी गेली ती ओ बालू माम ये या कसं झालं डॉक्टर माम म्हाका जोर माते दुखतास डॉक्टर माम मिगेल बायलस ना पातोळी एक ಐತಾರ್ म्हूण सांगनवरे म्हाका एक ನೆಮ್ಮದಿर बसच्याक सोणा खंडापट्टी किरकिरी करतास डॉक्टर माम बालू माम विंगड खंयचे रिजन निमित्त ಮತ್ತೆ दुखायला असल्यार हांव ट्रीटमेंट दिता आशिल्लो आता त्या कारणा निमित्त तुमकां ಮತ್ತೆ दुखायले निमित्त ताजी ट्रीटमेंट मिगेल ना ताका तुम्ही एक काम करका कसन म्हळ्यार हांव कसन केला पळया त्यांची करका ओ होय वे डॉक्टर माम कसं करका हांव जाल्यार रे ताजी वाक्काद म्हाका गोत्त आशिल्लें आसलें रे आयतार दावंगेनवरे हांव हांगा क्लिनिकांत कसले बसता आशिल्लो बालू माम म्हणल्यार रे हांव क्लिनिकांत बसला म्हणकेची तुम्ही वचून स्कुलांत बसल्यार जाला तितल्यांची आ